देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेस्तांक जुवांव सुवांजेल आवस्वर स आमी वाचता जेजू म्हणटा हांवच तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास जेजू जिविताचो उंडो जावन ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आज परत एक पोडी ह्या वेदीचेर हजर जातना जेजूक आमी नमान करया ताका आमी आराधन करया तो जिवो उंडो आपलें देवपण लिपोवन ह्या सक्रामेंतांत हजर जाता गावया आमी गीत गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार आमच्या बुकांत K2 पांचंको 148 दैवी गायना बुकांत K2 गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार उड्या रूपार तुनीस आसायाल तारा काळीज मोजे सगळेंच तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळें सलवता देखोन आपूण साकोन parcum crusnoso sutrar tuja भावार्थीर मोसो देव सांगता तेंसर भक्तीन सत्मानता हे सताचे उतर सतस मोन वोपता कुलसारली पोनासले एकच तें देवपण हांगाली पळयतायतेंच तुजे मनशापण पूण हांव दोनी सतां पातयेन उसरता आनी दुखे सोरा मागलेंच मागता पूण हांव दोनी सतां पूण हांव दोनी सतां पातयेन उसरता पातयेन उसरता आनी दुखे सोरा मागलेंच मागता दोनी हात उबारया आराधन करया हालेलुया 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 सम्या जेजू जिविताच्या उंड्या रुपाकाल जाळ जाले कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपणान संपूर्ण आमचे मदें हजर आमकां जिवीत दिवच्या ससान जिवीत दिवच्या तुका आराधन सामान तुजें नांव वर्सलें जा भोवरत्या सर पदवेधरा देवा हालेलुया 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 Lord we worship you Lord hallelujah 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 Zoam suangela waswara da davi volu सोर्यता सोरूंकू चिवेशी मारूंकू विभाड करूंकू पण जेजू म्हणटा
हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतूंच्या मापान तें मेळो म्हणून. वय मगाळ भावनो भयणीनो, जेजू जिवीत उंडो जावन ह्या सक्रामेंतान तो खरोच हजर आसा आनी आमकां जिवीत दिल्लो देव तो, जिविताचें देणें दिल्लो देव तो, आमकां सोडयलेलो, आमकां जैत दिल्लो, आमकां बचाव केल्लो, आमकां सुटका सोडवून दिल्लो, आमचीं पातकां पिडाशिडा सकड काडिल्लो व्हरतो देव. आनी ताचे मुखार येवचें, ताका आराधन करचें, ताका अर्गां दिवचें म्हळ्यार आमचें भाग जावन आसा. हरी एका दिसा हो थोडो वेळ ताचे सुवें आमी करसूंचें जावन आसा. आमकां देवतांनीच दिल्लें व्हरतें देणें. किर्तन 116 ओळ आमकां वाचूंक मेळटा. सर्वेस्पराक हांव अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी ताचें नांव हांव काडटलो. सर्वेस्पराक हांव अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी ताचें नांव हांव काडटलो. व्हरतें नांव सुम्याचें, जेजू म्हणलें नांव, आमकां सुटका सोडवून दिल्लें नांव. त्या जेजूच्या नांवांत आमी संतोश पावूं जाय. त्या जेजूच्या नांवाक आमी अर्गां दी जाय. त्या जेजूचें नांव आमी परगट करी जाय. देखून ह्या वखदा त्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. जेजू जिवीत असो उंडो आमकां जिवीत दिल्लो तो हरी एका दिसा ताका लागीं सरता आसतना तेंच आमकां तो दिता. जीव दिता, जिवीत दिता, कृपा दिता, बेसांव दिता. आज ह्या वखदा परत एक पोटी नव्यान ताका अर्गां दिवन आमी गावया गीत जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव. आमच्या दैवी गायना बुकांत H15 पेज 79 संतोषन आमी गावया. जेजूच्या नांवाची स्तुती आमी करया. H15 पेज 79. जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव, सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव, सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्ग आनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्ग आनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव, सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव, सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्ग आनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्ग आनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. निरंतरी जेजूच्या नांवान सैतानाक धांवडावचें नांव तें, पिडाशिडा बरें करचें नांव, आमचें बेंबिरांत सगळें काडचें नांव, आमकां कृपा दिवचें नांव. सैतानाक धांवडावचें नांव, बेंबिरांत पयस करचें नांव, पिडा शिडा बरें करचें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सैतानाक धांवडावचें नांव, बेंबिरांत पयस करचें नांव, पिडा शिडा बरें करचें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव, जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव, सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव, सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्ग आनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्ग आनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. निरंतरी जेजूच्या नांवाक अर्गां दिवया. सवार जाणांनी आज अर्गां दिवंक आमकां सांगल्यान प्रत्येक तरान आज जल्मा दिवसाचें रान करची. सुजान रोड्रिगस,
Stanislaus Bobby D'Souza, Norbert Rodriguez, Telly DeCosta, Jacob D'Souza 60th birthday, Stanley D'Souza, Sylvester D'Souza 59th birthday, Rebecca Nessa D'Souza. तशेंच प्रत्येक उपकार मेळिल्ल्या खातीर जेजूच्या नांवान बरीं जाल्लीं. सुटका सोडवून जोडिल्लीं जायतीं जाणां आसात. हो थोड्यांची नांवां हांव हांगासर वाचता. विन्सेंट रोड्रिगस, तशेंच पिंटो कुटुंबाची बँगलोर टावन जेजू आनी मरिये खातीर तांच्या मानाक अर्गां दितात. वॉल्टर आनी शालिनी सिक्वेरा तांचे बसत, तशेंच एनी डिसोजा हे सुमेस भाव भयणी सगळे मेळोन आज आमी सुम्याक आराधन करची, ताच्या नांवाक मान करची, सुम्याक लागीं सरची आमी निरंतरी ताका अर्गां दिवया. तशें नांव आमी वाखरया, ताका महिमा दिवया. तें उजवाड दिल्लें नांव, अचापां करचें नांव, आमकां नवें जिवीत दिवचें नांव, सुम्याचें नांव व्हरतें नांव, ताका आमी स्तुती करया. उजवाड दिवचें तें नांव, अचापां करचें तें नांव, नवें जिवीत दिवचें तें नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. उजवाड दिवचें तें नांव, अचापां करचें तें नांव, नवें जिवीत दिवचें तें नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव, सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव, सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुम्याच्या नांवाक आमी अर्गां दिवया. ताचें नांव आमी वाखरया, नांवाडया. त्या नांवान आसा सुटका सोडवून, त्या नांवान आसा बरी भलायकी, त्या नांवान आसा शांती समाधान. तें नांव व्हरतें नांव. सर्गार संवसारार आनी पाताळी ताचें नांव म्हाका दिमी मोडटात. आज आमी त्या नांवाक अर्गां दिवया. जेजूचें नांव व्हरतें नांव. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका, तुजें नांव सदैव सांग, तुजें नांव वर्सल्लें जावं. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगता. मातेवस वांजेलावस वर 7, 13 आनी 14 ओळ. अशीर दारवटांतल्यान भितर सरा, कित्याक नासाक व्हरता तो दारवटो रुंद जावन आसा. तो मारो घुसखळ आनी तांतल्यान पयन करतले पुष्कळ. पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान, ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. वय मगाळ भावन भयणीनो, अशीर दारवटो म्हळ्यार, जिविताक व्हरचो तो दारवटो म्हळ्यार जावं बरो कश्टांचो, जावं बरो त्याग आसो, जावं बरो सक्रिवीस आसो, जावं बरो मागण्याचो. पूण तो देवाचो आनी जिवीत असो दारवटो जावन आसा. आनी तो बेसांवाचो दारवटो जावन आसा. तो कुरपा आमकां दिवचो दारवटो जावन आसा. जेजू म्हणटा, तो रुंद मारो घुसखळ आसा, पूण तातूंत येतले पुष्कळ. जायतीं जाणां पुष्कळ म्हळ्यार तसल्या मार्गान वेतले नास जातात. पण आज सुमी आमकां आपयता. सुम्याचें आपोवणें आज आमी स्विकार करया. एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. ह्या आराधनांत आमी वांटो घेत आसतना, आज सुम्याक आराधन करता आसतना जिविताचो उंडो तो जावन आसलो. सुमी आमकां जिवीत दिवंक आयला. जिवीत जोडून दिल्लो तो
सुडका सोडवून जैत सकट जोडून दिल्लो. आज आमी आमच्या जिविताचेर एक नदर घाल्या. कशें आमी खंयच्या मार्गार आमी वचून आसा. लांब रुंद तो इसखळ आमी कशें आमच्या जिवितांत जिवून आसा. कशें आमी आमच्या मागण्यांत आमच्या संबंदांत देवा आनी पेल्या थंय आसा जियेता. अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरा म्हणटा सुमे. आमी आज सुम्या कडेन कृपा मागया. कित्याक अशीर दरवटो खाण घेवंक उसबार पडूं आमकां कश्ट आज ह्या कश्टांच्या काळार कश्टां वयर कश्ट येवन आसा संवसारार. आमच्या गांवांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या संबंदांत जायते पुडी आमचें धैर्य आमकां सुकता. वा आमी अस्खत मनशां सैबाची जावं बरो आमकां कश्ट जातात. जावं बरो आमची अस्खतकाय आमकां देवाक लागीं सरोंक सोडिना. आमी आनी आजून वायटांत आसा. आमी आजून पातकांत आसा. आमी आजून आमकां सांबडल्ले बरी आमकां भोगता. आमकां मौन आसा पूण आमकां तशें करूंक जायना. सुम्याची कृपा आमकां गरज आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. सुम्यान अशी दरवट्यांतल्यान भितर सरा म्हणून आपोवन दिल्लो तो सुमी आमकां सोडिना, आमकां सांडिना. देखून ताका आमी लागीं सरतना आमी मागतना तो आमकां कृपा दिता. ताणेंच आमकां म्हणलां कश्टांतल्यान येया, वचन वोवयतल्यान येया, दितलो विशेव तुमकां, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. धैर्य घेया, धैर्य सांडिनासतना मागा म्हणा. तुमी कळवळची न्हय, खंत काडची न्हय म्हणा. सुम्यान आमकां सांगलां. आज सुम्याक आमचें समर्पण आमी करया ह्या घडये. आज सुम्याक आमचें समर्पण करतना सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया. आज कितलींशीं जाणां आज कश्टांत संकश्टांत आसात. कितलींशीं जाणां आज तांकां काम ना. आज खंती बेजारायेंत आसात. आज दिसपोर जाल्लीं आसात, कंगाल जाल्लीं आसात. दिसपडतें रडोवन दुखान गळोवन म्हणून आसा. जायतीं जाणां आस्पत्र्यांनी जिवीत मरणा मदें झुजतात. देखून आमी मागया तांचे खातीर. आसम्याक उलो करया. अशी दरवट्यांतल्यान भितर सरा, जिविताची वाट धरा म्हणलो सुमी आमकां कृपा दिता. तसो सुमी आमकां जिवीत दिल्लो, सगळें जोडून दिल्लो खुर्सार ताच्या नांवान सुटका सोडवून आसा. आमी मागया ताच्या नांवान. आज ताका आमचें समर्पण करता सगळ्या संवसाराक आमी भेटोवया. आमचो देश, आमचो गांव, आमच्या मोगाच्याक आमचीं कुटुंबां जीं कोण आज कश्टांत आसा, जांणी आमचे कडेन आज मागणें विचारलां, तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक तरान आमी आज उडास करता. मेटिल्डा रोड्रिगस कॅन्सर पिडेंत आसा. विनीता डर्मिट डिसोजा, डर्मियो डिसोजा जबलपूर टावन, वलेरियन डिसोजा ICUंत आसा. अशें ह्या भाव भयणी सुवें बार जाणां कश्टांत आशिल्लीं आसात. तांचे खातीर आनी आमचीं त्या सवां मागणी सुम्याक भेटोवन ह्या घडये आमी मागया. कश्टांतल्यान म्हज्या सरशीं येया म्हणलो तो सुमी. तें गीत आमी गावंक वता ह्या घडये. आमच्या दैवीक गायना बकांत I-33 पेज 126 सुम्याचो ताळो आमी आयकुया. हें कंथार आमी गायता आसतना तो आमकां सुटका सोडवून दिल्लो सुमी. कश्टांतल्यान येया, वचन वोवयतल्यान येया, दितलो विशेव म्हणलो सुमी. आजून ताका बावाडताना आमी लागीं सरतना आमकां आयकता, आमकां आशिर्वादीत करता. आमची मागणी तो आयकता. त्या बावाडताना आमी मागया. त्या बावाडतान ताका आमी उलो मारया. ताचो ताळो आमी आयकुया. I-33 पेज 126 कश्टांतल्यान तुमी म्हजी सरशीं येया. कश्टांतल्यानो तुमी म्हजे सरशीं येया. हांव तुमकां विशेव दितलो. वचन वावयतल्यानो म्हजे सरशीं येया. हांव तुमकां उसावन दितलो. झूम तुमच्या कांदार घेया. खालती बोळी तुमी जाया. मोचे लागचे तुमी शिका.
मिळतेले समाधान तुमका जो तुमच्या कांदार गेया खालती बोळी तुम्ही जाया मुझे लागचे तुम्ही शिका मिळतेले समाधान तुमका कष्ट तेल्यानो तुम्ही मुझे सरशी येया हांव तुमका विशेव दितलो वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया हांव तुमका उजवण दितलो वैसमे आमकां आपयता मोगाळ भावना आनी भयणीनो तो आमचो सुमी आमकां आयकुसो आमकां बरें करसो गूण करसो ते शांती समाधान झोन दिल्लो आज मागया सुम्या कडेन आश्रय येवन दान येवन लाल येवन मागया कोणा खातीर आमी मागोंक जाय तांचो उडास कान कोणी आज कठीण कश्टांत वळवळे दूख कंत बेजाराय सोसून आसात तर तांचे खातीर आमी मागया तो सुमी तांकां मेळोंक वचो तांकां आपडून तो बरें करून ताच्या नांवान तांकां सुटका दिवन आमी मागया ताच्या नांवान तो तांकां बरी भलायकी दिवं शांती समाधान दिवं तांचें दूख तो पुसून काडूं तांकां जाय आसचें सौकसाय शांती सुडवून सुटका सक्कड दिवं आमी मागया तांचे खातीर आमची कुटुंबा खातीर मागया कुटुंबान शांती समाधान स्थापन जावं हर एका संबंधान शांती समाधान स्थापन जावं जंय झगडीं आसात जंय अशांती आसा थंयसर शांती स्थापन जावं सुम्याचें समाधान असल्या कुटुंबांनी जावं म्हूण आमी मागया लेट्स प्रे टू द लॉर्ड हांवचो संवसाराचो उजवाड मुझे तैना पातका काळो संसाराचेर जाला जैते वो जीवन जेजू तुमचो सोडवून दा पातका तुम्ही पाठ करा नवी रचना तुम्ही जाया समाधानेची हातेरा संसारान तुम्ही जाया कष्ट तेल्यानो तुम्ही मुझे सरशी येया हांव तुमका विशेव दितलो वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया हांव तुमका उजावण दितलो मंगाळ भावना भयणीनो आमी मागयास कधी एक तर हांगासर जबार ते समायिल्लीं आसात जिगून आमच्या आदीं गेल्या नंतरल्यान आमी मागता पलगतींतल्या आत्म्या खातीर त्या गजालांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां सिल्विया डिकोस्टा कुवेट शांती नोरोना कुवेट तशेंच बिना रेबेल्लो कारगार तांचे सगळे कुटुंबांतल्या सरलेल्या बसता विनाश लोबो तशेंच सोफिया मंतेरो 102nd डेथ एनिवर्सरी पॉलिन डिसिल्वा तिच्या आत्म्या खातीर जोकिम आनी लतिशिया तांच्या आत्म्या खातीर मेरी एलेक्स पिंटो वलेरियन डिसोजा लॉरेंस फर्नांडीस कार्मिन फर्नांडीस कालेस फर्नांडीस हेनरी लोबो तशेंच प्रीस रिलिजियस एंड सेमिनरियन्स एंड कॉन्वेंटान सरलेल्या हर एक तांच्या आत्म्या खातीर बिना रेबेल्लो हांव दिता मेरी सल्वादोर डिसोजा सिक्वेरा कुटुंबा नंतर बसोत बेन्नी आनी कुटाम पॉल आनी सिंथिया पिंटो तांच्या आत्म्या खातीर सिस्टर ग्लोरिना जॉन मस्करेनस लूसी फर्नांडीस स्टेला लुईस एंथनी सिक्वेरा जॉर्ज सिल्वेस्टर मतायस जोसेफ रेगो मार्सेलिन गोम्स सुनील करवालो मैना सोडास मार्क लोबो अल्फोन्स लोबो लीना पेरेरा शिवन डिसोजा थॉमस मंतेरो एंथनी किट्टिकाल तशेंच स्टॅनली डिकुन्ना
D'Souza ni Fernandes Jatmia Kutman Dantar Lambasotu, Monica D'Souza, Teresa Correa, Selena ni Alvin Fernandes, Jerome Gerald Moniz, Joseph Cardoza, Carmelin Mendonça, James Edward D'Souza, या सवांसुवे आमच्या कुटुंबानंतर लेल्यान स्वामी उडास काडया तशेंच विविध गरजो आमच्यो वैयक्तीक आनी कसलोय गरजो आसा सुमयाक भेटोवया आज सुमयाक परत एक फावटी आमी उलो मारया तर सुमी आमकां आशिर्वादीत करूं ही सर मागणी त्या संवादाच्या नांवान आशिर्वादीत करूं म्हणून आमी मागया पोवळे दारार उबो आसा काळजा दारान तुझ्या बोडयता जिनियेन तुझ्या येम काशेता जागो दिल्यार तुवें म्हाका तुजे सोवे हांव जेवतलो सुख दुखान भागीदार जातलो जैते वोन तूं जातलोय सरगार मुझे संगी बसतलोय कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया हांव तुमकां विशीव दितलो वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया हांव तुमकां उजावण दितलो झूम तुमच्या कांदार घेया खालती बोळी तुमी जाया मुझे लागचे तुमी शिका मेळटले समाधान तुमकां झू तुमच्या कांदार घेया खालती बोळी तुमी जाया मुझे लागचे तुमी शिका मेळटले समाधान तुमकां कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया हांव तुमकां विशीव दितलो वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया हांव तुमकां बुजावण दितलो हांव तुमकां बुजावण दितलो हांव तुमकां बुजावण दितलो हाथ उबारया मागया हालेलुया 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 लॉर्ड स्मया तुझ्या नावान आमकां आशिर्वादीत कर आज बडेलेली एक सवान तूं आशिर्वादीत कर इन द नेम ऑफ जीसस मे बी ब्लेस्ड may be healed and delivered in the mighty and holy name of Jesus. May Jesus sanctify us through his precious blood. Lord, bless and heal and deliver us, our families. आमचे कुटुंब आमचे जागे आमचे रियेक मागणी देसवा आमच्या मोगाच्या हरियेक लांब हृदयग्रान कष्टान संकष्ट दासल्यांक सुम्या जायशी कृपा जायशे धैर्य आणि बळ दे सुडका दे सुडवण दे we pray in your mighty name Lord. Heal us, deliver us, bless us. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. तकली बघावनु सुम्याचे आशीर्वाद आमचेर आमच्या त्या सवांचेर आमी जोन घेवया. प्रवेश गीत आमी कडे देवी गायन कांत A3 page 20.
तुझे ऐकूंक शेता सोम्या तुका घेवंक लालेता बेदीसची येण तुझ्या जेवणान भाग येता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटा नमन सोम्या नमन तुका जेवणान तुझ्या धडक म्हाका नमन सोम्या नमन तुका जेवणान तुझ्या धडक म्हाका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो आयचे पयलें वासाप उत्पत्ती ग्रंथांतलें काडलें जावन आसा भावार्थाक नांवाडलेलो अब्राहमा विशांत आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकता देवाच्या उतरा प्रमाणे तो चलता देखून देव ताका ऊंच उबारता वर्तो करता तशेंच आज पवित्र सभा त्यागा संतांचे स्मरण करता सांत पावलिनूस सांत जुआंव फिशर आनी सांत थॉमस मोर आनी आयचो वांजेल आमकां सांगता अशीर दर वाट्यांतल्यान भितर सरा म्हणून आनी हे तेगी सांत देवा खाल जावन देवाच्या उतरा प्रमाणे अशीर दर वाट्यांतल्यान चल्ले आनी शांतीपणाचे कुरो आपणावंक पावले हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक हांगासर जमल्या देखून आमी अशीर दर वाट्यांतल्यान चलच्याक म्हळ्यार देवाच्या कुशे प्रमाणे देवाच्या उतरांकाल देवाक मेसूंची जिणी जिवोवच्या खातीर त्या संतांची मजत मागया तशेंच देवाची कृपा ह्या मिसा मेळार मागून घेवया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक आमकां समेत तयार करच्या खातीर आमी केल्ली सोर पातकांनी सुखी वळखून घेवया काळजांतान दूख धरतल्याक बक्षाने दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळतकर सुम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळतकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळतकर सुम्या काकुळकर स पददा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझे कृपेन भाग्यवंत फावलीन धर्माध्यक्ष दुबळ्यांच्या मोगान दुर्बळकायेन जियेलो आनी आपल्या शेळयांची जतन घेवन देखीवन गवळी जालो ताचें त्याग आनी मोगाचें जिवीत संभ्रमून विनम्र काळजान आमी तुजे लागीं मागता भाग्यवंत जुआंव फिशर धर्माध्यक्षाक आनी थॉमस मोराक रक्त साक्षांचे मोरान जैत तुवें फावो केले आमी उतरांनी उसारता तो भवार्थ कश्टां अडचणेच्या वेळार थीर सांबाळूंक आनी सगळ्या आमच्या जिवितांत खरण्यांनी तो दाखोवंक तांचे विनवणेन आमकां बळ दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप आब्राम भोव ग्रेस्त आसलो ताच्या लागीं जानवरां रुपें आनी भांगार आसलें आब्रामा संगी आयिल्ल्या लोटाकी बकरे गोरवां आनी तंबू आसले पूण तांकां दोगांयकी सांगाता जियोंक तो गांव पावनातलो कित्याक तांचें आस्त बदीक भोव चड आसलें आनी तांकां सांगाता रावोंक साध्य जालें ना आब्रामाच्या आनी लोटाच्या गोवळ्यां मदें झगडीं जावंक सुरू जालीं त्या काळार कानानगार आनी पेरिजीत त्या देशांत वस्ती करतले आब्रामान लोटाक म्हळें म्हजें आनी तुजे मदें
वा म्हज्या आनी तुज्या गोवळ्या मदें झगडीं जावंक नजो, कित्याक आमी भाव भाव. सगळो प्रदेश तुजे मुखार आसा न्ही. तूं म्हजे तावन वेगळो सर. तूं दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्याक वेतां. तूं उजव्याक वेताय जाल्यार हांव दाव्याक वेतां. लोटान आपली दिश्ट गुंडायली आनी जॉर्दान न्हंय भोंवतणी भरपूर उदक आसलेली भूंय ताका दिसली. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोरा नाश करचे आदीं जो वार पर्यंत विस्तारलेलो तो जागो सर्वेस्पराच्या उद्याना परी इजिप्ताच्या देशा परी आसलो. देखून लोटान जॉर्दान न्हंय भोंवतणीचें फालकें विसलें आनी तो उदेंती वाटेन गेलो. अशें ते एकामेका तावन मेकळे जाले. आब्रामान कानान देशांत वस्ती केली. लोटान फालक्याच्या शहरांनी वस्ती केली आनी सोदोमा पर्यंत आपले तंबू घाले. पूण सोदोमाचो लोक खोटो आसलो आनी सर्वेस्परा विरोध व्हड पातकां तांणी केली. आब्रामातावन लोट वेगळो सरल्या उपरांत सर्वेस्परान आब्रामाक म्हळें, तूं आसाय त्या जाग्यातावन उत्तरेक आनी दक्षिणेक उदेंतीक आनी अस्तंतेक तुजी दिश्ट घाल. तूं पळयता तो सगळो देश हांव तुका आनी तुज्या संततीक सासणाक दितलो. धरणीचे धुळी परी हांव तुजी संतत करतलो. जोर कोण एकलो धरणीचे धुळीचे कण मेजूंक सकात तर तुजी संतत मेजूंकी तो शकतलो. उठ आनी हो देश लांबायेक आनी रुंदायेक भोंवून पळय, कित्याक हो देश हांव तुका दितलो. उपरांत आब्राम आपले तंबू घेवन हेब्रोनांत मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं वस्ती करूंक गेलो. थंय सर्वेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र स्थानांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र स्थानांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जो कोण नितळ जिणेची येता, न्याय नितीन चलता, काळजांत थावन सत उलयता, आपल्या जिबेन फेल्याचो निस्कुचार उलयना, असल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र स्थानांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाऱ्यांचें नांव पाड करिना, जो कोण अणव्या मनशाक कांठळटा, देवबिरांतीच्या मानान लेखता, असल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र स्थानांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुकाना, रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरापराध्या वयर लॉन्स खायना, असल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र स्थानांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांवूंसू संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. जो कोण म्हजो पटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. पवित्र म्हणून लेखतात तें काडून सुन्यांक घाली नाकात. तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडय नाकात, कित्याक ते आपल्या पांया पदां ती मोस्तितात आनी फाटीं परतून तुमकांच पपसितात. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. होच सार नियम शास्त्राचो आनी प्रावाद्यांच्या उतरांचो. अशीर दारवटांतल्यान भितर सरा, कित्याक नासाक व्हरता तो दारवटो रुंद. तो मार्ग इस्कळ आनी तांतल्यान पयण करतले पुष्कळ. पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान. ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांक मात्र.
देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरा, रुंद मार्गान न्ही, कित्याक रुंद मार्ग नासाक व्हरून पायता. रुंद मार्ग म्हळ्यार कितें? का पिये गम्मत मार म्हळ्यार दोरानान देवाच्या कुशेक खाल जाय नासतना आमच्या सुकुतेक कुशेक खाल जावन एक कुशलायाची जिणी जियोवचें. असले जिणी नासाक व्हरून पायता. अशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरा म्हळ्यार देवाच्या उतरां प्रकार चलोवन देवाक मानवची जिणी जियोवचें. आनी आयच्या दिसा पवित्र सभा त्या संतांची जिणी आमच्या मुखार दवरता. ते अशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरले म्हळ्यार देवाक मानवची तसली जिणी ती जियेले आनी हाका प्रतिफळ जावन तांकां सांतीपणाचो कुरो मेळ्ळो. आनी पयलो सांत जावन आसा सा पावलिनोस. एका ग्रेस्त कुटुंबान तो जल्मल्लो. ग्रेस्त कुटुंब जायते आस बदीक ताचें तें आसलें. गम्मतायन कुशलकायन ताची जिणी ताका जीव येते आसलें. म्हळ्यार रुंद दरवाट्यांतल्यान ताका भितर वच येतें. पूण ताची आस्त बदीक सगळें ताणें विकून दुबळ्यांक दान दिवन तो एक याजक जालो. याजकी सेवा केल्या उपरांत ताका इटलीच्या नोला म्हळ्यार गांवाचो बिस्प करतात. आनी बिस्प जावन एक सादारण जिणी तो जियेता आनी ताचे गोळी वावर तो दुबळ्या धाकट्यां मदें करसिता. तांच्या आध्यात्मीक जिवना खातीर तशेंच दुबळ्या धाकट्यांची अर्थीक परिस्थिती बरी करच्या खातीर तांचे खातीर तो वावुरता. अशीर दरवाट्यांतल्यान तो भितर सरता आनी तो एक सांत जावंक पावता. आनी दुसरो सांत जावन आसा सा जुवांव फिशर म्हणून. तो एका लुकटा व्यापारिस्ताच्या कुटुंबांत, तो एक ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्लो. पूण एकदम शिकपी मनीस 14 वर्सां प्रायरच तो इंग्लंडाच्या नवार्दीक कॅम्ब्रिज युनिवर्सिटीक जॉयन जाता. थंयचें उसलें शिकप जोडता आनी ताच्या उपरांत ताका त्याच युनिवर्सिटीचो वायस चान्सलर करतात. आनी तो शिकपाक तितलो व्हरतो की ताका उपरांत चान्सलर करतात त्याच युनिवर्सिटीचो. आनी असल्या संदर्भार तो चान्सलर जावन आसतनाच ताका रॉचेस्टर म्हळ्यार गांवाचो बिस्प करतात. आनी तो बिस्प जावन लोकांची सेवा करता. आनी गोवळीक वावर तो दुबळ्या धाकट्यां मदें करता, तांकां विजीट करता तो. आनी त्या दाळाची स्थिती, धार्मीक स्थिती ती सुदारण करूंक जायतीं क्रमां तो हातीन घेता. आनी अशें घडलें त्या दाळचो राय हेनरी ताकाच पवित्र सभेचो इंग्लंडांत वडील म्हूण तो पासारता. आनी हें हाका मानवना, जुवांव फिशराक हें मानवना. आनी तो खडाखड सांगता देवा मुखार रायाक पवित्र सभेचो वडील जावंक साध्यच ना म्हूण तो खडाखड सांगता. आनी कठीण रागान बरोल्लो राय हेनरी ताका फाशेचें फर्मान दिता. अशें तो देवा खातीर पवित्र सभेची हक्कां उखलून धरच्या खातीर तसो जीव दिता. आनी अशें सांतीपणाचो कुरव तो आपणायता. अशीर दरवाट्यांतल्यान तो चल्लो. आनी तिसरो सांत थॉमस मोर. तो एका ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्लो आनी ताची जिणी इतली वर्ती जावन आसली की ताका नांव पडलें हर एका काळाक सहा जाल्लो व्यक्ती तो म्हणून. तो इंग्लंडाच्या सुप्रसिद्ध युनिवर्सिटी ऑक्सफर्ड म्हणल्यार थंय त्यान कानून पदवी शिकलो आनी तो एक वकील जालो. उपरांत ताका तो इंग्लंडाच्या पार्लिमेंटाचो सांदो जावन विंचून येता आनी उपरांत तो इंग्लंडाचो चान्सलर जाता. एका हुद्द्या वयर चडीत हुद्दो ताका लाभता. म्हळ्यार तितलो वर्तो ताका जाव येतें आसलें, नवार्दीक ताका जाव येतें आसलें. पूण चान्सलर जाल्यार सदां मिसाक तो वेतालो, मागणे रजार तो करतालो आनी गायनांत भरती जावन गायनां करतालो. आल्तार भुरगो ना जाल्यार तो येवन आल्तारीची सेवा करतालो. आनी खंयचेय पुरशांव आसत जाल्यार एवकरिस्तीक पुरशांव जाल्यार तोय सोलोवन वेतालो. आनी तो म्हणटालो म्हजो सोमी सोलोवन गेला देखून हांवूय सोलोवन येता, घोड्याच्या पाठीर वचना हांवूय सोलोवन
वेता. सो व्हरतो तरी एक सादारण व्यक्ती जावन तो जियेता. आनी त्या दळसो राय हेनरी आठवो आनी ताच्या राणयेक म्हणजे ताच्या पोतिनेक कॅथरिनाक लग्न विच्छेदन दिलें, कित्याक तिचे मुखांतर तिका पूत जल्मवना. देखून लग्न विच्छेदन करून एक ॲन बोल्सेना म्हणल्या स्त्रिये कडेन काजार जावंक तो चिंता, पूण हाका रोम अडकळ हाडटा. आनी रोमान अडकळ हाडल्या खातीर कठीण रागान बरोवलो तोच इंग्लंडाचो राय म्हूण पळय सभेचो वडील म्हणून पासारता. हाका तोमास विरोध परवानगी दिना. तो रायाच्या आज्ञा प्रकार चलोवंक आयकना. कठीण रागान बदल्या रायान ताका बंदेन घालो आनी 15 म्हयने बंदेन गेल्या उपरांत ताका फाशेचें परमाण दिलें. अशें तांणी जेजू खातीर पवित्र सभे खातीर ताचो जीव दिलो. असीर दरवट्यांतल्यान सरलो. मगच्या भावांनो आनी भयणीनो, हे तेग सांत आमकां आमच्या जिणेक एक देख आमी असीर दरवट्यांतल्यान म्हळ्यार देवाच्या कुशे काळजान देवाक मेसूंचे तसली जिणी जिवंक प्रेरीत करतात. आनी तशेंच करून दीत म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. विठवणगीत D2 पेज 39. आमची दुर्बळी जिणी आनायल्या सर्ती देणी, स्वीकार कर आमची मागणी, आमची पवित्र कानी. कस वावर आमच्या जिणयेचो, संतोष तो आमच्या काळजाचो, भेटयता धनिया आमची कानी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदव्योदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या आदंत्रें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखडण्याचो याज्ञ मानून घे आनी ह्या याज्ञा वरवीं आमचें अंतस्करणां शुद्ध कर. आनी अशें तुका मानता तसलें जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदव्योदार आनी ससनाच्या देवा, सव काळीन सव ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सडवण्याचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच न्हू पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यात धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरांचो सुमेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पूंची. त्याच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही सुमेस घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत पातकाच्या बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थसो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे शगाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कुंवार मुरे देवाचे माय सांगाती सांज उजे तिच्या पती सांगाती भगवंत दम आनी सव काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. देवाच्या उतरा प्रकार सोलोवन देवाक मेसवांची जिणी आमी जिवोवच्याक जेजूच्यात उतरा मुखांतर आमच्या सर्गींच्या बापाचो आशिर्वाद मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सौर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दोतांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पय सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पटोवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गिसनको E4 पेज 49. काळजांत रावूंक आयल्या मोगाळ जेजू मोच्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता.
संगी चलता तुझे सवय नेटान काढता तुझी उतरां पाळता तुझे थंयची येता जेजू तुजो हांव मोग करता काळजान गावोंक गायल्या मोगाळ जेजू मोच्या तुका हांव वंदिता तुझी स्तुती गायता अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजारा साय म्हूण हांव पातयेता खरोच जरा साय म्हण हांव पातयेता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तावन केदीकच हांवें जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळाचार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया दयाळ बापा तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीं करताय परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन ससनाचें सूख आमकां खात्रेन मेळासें कर हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. ओ सोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडुका Gisanko H12 page 78 जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया गाऊन 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 आम्ही नाचूया जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया गाऊन 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 आम्ही नाचूया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ये जेजू तू आमचे मोदे 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 जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया गाऊन 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 आम्ही नाचूया जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया गाऊन 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 आम्ही नाचूया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां बगीन दुसरे करूया आमचे देवा आमच्या स्मरणातले पप्पाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन